मोगाच्या बाबडीनो आज पयलें वाचप मलाकी हे पुस्तकांतल्यान घेतलां. हो पुस्तक आदले काळाचो शेवटचो पुस्तक आनी हाच्या नांवाचें अर्थ जावन आसा मॅसेंजर, दूत. म्हणजे हे पुस्तकांत सोरेस्पोर लोकांक खूब खूब संदेश दिता. आनी आज वाचपांत आमकां हो संदेश मेवला की निमाण्या दिसा सगल्यांची आमचे देवाची भेट जातली. आनी त्या वेळार ज्या लोकांन संवसारांत बरें जिवीत सारलां तांकां स्वर्गीचें सूख मेवतलें. म्हणटकूच आमी ह्या संवसारांत थोड्या वर्सांनी आसात आनी म्हणटा हो संवसार 4 दिसांचो. हें खरें, कित्याक आमी मोतोच आमी पोतून देवाशी वेता. तर आमी ह्या संवसारांत बरी वस्तू करूंक आमी प्रयत्न करुया, कित्याक आमचें शेवटचें घर म्हणजे देवाचें घर. दुसरें वाचपाक आमी एक ओपार आयकल्या आनी ओपारी आमकां देव सांगता की आमी थिरायेन मागणें करूंक जाय. तर आमी थिरायेन मागणें कोत्ता देव आमकां तें जरूर दितलो, कित्याक देव खबर आसा ज्यो वस्तू आमकां गरजेच्यो तो सदांच दिता. पूण आमी थिरायेन मागणी करूंक जाय. काल आमी आयकलां दिसपडो गिरास कुडीचो आनी ओतम्याचो जर आमी सदांच मागल्यार तो आमकां दिता. तर आमी थिरायेन मागुया. तशेंच जेजू म्हणटा मागात दारांत मारात आनी जें तुमकां जाय तें देव दितलो. तर आज खरीच भाशेन आमी ज्यो वस्तू आमकां गरजेच्यो कुडीच्यो नोतम्याच्यो आमी भवातान थिरायेन देवा लागीं मागुया.